नमस्कार, तुम्ही पळयतात गोयचे राजकारण विथ साईदत्त कामत। आम्ही गोंयभर भोंवले, आम्ही कार्यकर्त्यां कडेन उलयले, आम्ही आमदारां कडेन उलयले, आम्ही खासदारां कडेन उलयले, आम्ही मंत्र्यां कडेन उलयले। पूण जर आम्ही मुखेलमंत्र्यां कडेन उलयनात जाल्यार म्हाका दिसता की तो प्रोग्राम जो आम्ही करतात ताजी सोबा वाडना। आनीक म्हणूनच गोयचे राजकारण तशेंच बाकीच्या सगळ्या विशयाचेर उलोवपा खातीर आज आमच्या बरोबर आसात गोंय राज्याचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत। सर, वी वेलकम यू टू द शो। इंटरव्यूवाची सुरवात करता आसतना हांव तुमच्याच पार्टीच्या स्लोगनांतल्यान सुरवात करता। बीजेपी म्हणटा अब की बार 400 पार। हांव तुमकां 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार, अर्धवट म्हणू नका, कंप्लीट करते। फिर एक बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार तुम्ही कंप्लीट केलें। हांव तुमकां 400 पार जातले काय ना ते विचारना, पूण खंय तरी आपूण जेन्ना एक कॉन्फिडंटली मुखार वता तेन्ना डिफिकल्टीज, चॅलेंजीस आनी ऑपॉर्च्युनिटीज हे आसताच। तेन्ना तुमी हे तिनूय फॅक्टर डिफिकल्टीज, चॅलेंजीस आनी ऑपॉर्च्युनिटीज कशा तरेन पळयतात? अब की बार 400 पार हो नारो घेवन आमी लोकां मदीं वता आनी हे सगळें करता आसतना डिफिकल्टीसूय येतल्यो, चॅलेंजीसूय आसतल्यो आनी कितें म्हटलें तुवें? ऑपॉर्च्युनिटीज। आतां खरें म्हणजे ह्या सगळ्या डिफिकल्टीचेर मात करून आमी फुडें गेल्ले आसा आनी आत्ताचें सिच्युएशन जर पळयत जाल्यार गोंयांत खूब बरें सिच्युएशन जालां आनी अब की बार दोनू पार आमी जशें म्हणटा हे गोंयांत जातलें। ऑपॉर्च्युनिटी कसली तर ऑपॉर्च्युनिटी परत एकदां डबल इंजीन सरकार हाडपाची, ऑपॉर्च्युनिटी कसली परत गोंयांत मोठ्या प्रमाणांत उदरगत करपाची। ही ऑपॉर्च्युनिटी जी आसा ही आमकां मेळटली, ही गोंयकारांनी सोडची न्ही। चॅलेंजीस म्हाज्या खातीर आसा, हांव म्हणटा जाल्यार कशें आहा, म्हाज्या खातीर, म्हाज्या पार्टी खातीर आसा की लोकांक कन्विन्स करपाच्यो। लोकांक कन्विन्स कितें करपाचें? खऱ्या अर्थात की भारतीय जनता पार्टीन सबका साथ सबका विकास केला, ही आमचे कडेन चॅलेंज आसा, ते लोकांक एक्सप्लेन करपाचें। थोडे लोक जे आसा पळय न्ही एका वेगळ्या दृश्टिकोनांतल्यान पळयता। म्हजें सरकार हांव एका एक चॅलेंज म्हणून सगळ्या लोकांक हे एक्सप्लेन करपा खातीर पळयता। त्या खातीर डिफिकल्टी आसपी लोक आतां सायडीक पडले, चॅलेंजीस आमी स्विकारल्यो आनी डेफिनेटली हितूंतल्यान आमी फुडें वयता आसतना आमी सक्सेसूय जातले। खंय तरी ऑपोजिशन जे आसात तांणी एक स्लोगन तयार केला, जर बीजेपी म्हणटा अब की बार 400 पार, ते अब की बार 400 पार न्ही, अब की बार पोको फार। आमी सुद्दां जेन्ना इंटरव्यू घेतले काँग्रेसीच्या तांच्या स्पोक्स पर्सनाचे जावं किंवा AAPचे जे तांचे इंडिया ब्लॉकाचे जे एलायन्सीस आसा तांचे जावं, तांणी म्हणलें की बीजेपीन फक्त भायल्यान डेव्हलपमेंट केला, भितरल्यान कांयच ना। ते फक्त एक गन दाखयतात पूण भितर तांची गुळी आसना। तुमी ह्या स्टेटमेंटाचेर कशें कितें पळयतात? फाटल्या जर कंपॅरिजन करीत म्हणजे देश स्वतंत्र जावन 75 वर्सां पुराय जाली, भितरले ऑलमोस्ट 60 वर्सां राज्य काँग्रेस आनी अलायन्स पार्टीन केलां। भितरले आत्ताच्या खंय तरी 15 वर्सां म्हणजे 10 वर्सां मोदीजीची, 5 वर्सां आमच्या अटल बिहारी वाजपेयींची। हे जर पळयत जाल्यार खऱ्या अर्थात इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आनी ह्युमन डेव्हलपमेंट हो मोदीजीच करपाक शकले, हो भायरसून न्ही। भायरसून जाका आमी म्हणटा देशाची इकॉनॉमी जगाचेर 11 नंबरा वयल्यान 5 नंबराचेर, 5 नंबरा वयल्यान 3 नंबराचेर, हे जे भायरसून म्हणटा तेंय केलां आनी भितरसूनय केलां। भितरसून करता आसतना जेका 70 वर्सां जाल्या उपरांत गांवांत रस्तो पावंक नासलो, उदक पावंक नासलो, टॉयलेट पावंक नासलो, घर पावंक नासलो, शेतकऱ्यांक आत्महत्या करची पडटाली, हेजो विकास करता आसतना आमी नारी शक्ती, युवा शक्ती, किसान शक्ती, गरीब कल्याण ह्या 4 फोरमाच्या अंतर्गत तूं कोणायकूय जर आयज खंयच्याय मनशाक जर विचारलो, हांव म्हाज्या सभेत विचारता, तुका खबर आहा, तुका वन नेशन वन रेशनच्या अंतर्गत तांदूळ मेळटा काय ना काय म्हणून विचारता, ती बायल म्हाका हात करून सांगता आमच्या घरात 5 मनशां आसा, 25 किलो तांदूळ आपल्याक म्हयन्याक मेळटा, फ्री ऑफ कॉस्ट, एक पयसो दिनासतना। ही उदरगत न्हू? आमी जे गरीब कल्याण म्हणटा पळय न्हू, तांची गरिबी हटाव न्हू, गरीब कल्याण। आनी खऱ्या अर्थात गरिबाचें कल्याण जर कोणी केलां जाल्यार ते माननीय मोदीजीत केलां। हे रियलिटी आनी तशें आसत जाल्यार म्हाजी चॅलेंज आहा ताका। काल कोणटी बाई कोण तरी एकटी उलयताली, ओके, हांव खंयच्याय फोरमाचेर कोणाक हांवें तर सांगलेलें राहुल गांधीक आपय म्हणून, जाल्यार हांव दिल्ली येता म्हणून। तूंच घेतलें आतां साईदत्त कामत दिल्ली वचून सुद्दां राहुल गांधीक आपयत जाल्यार हांव येवपाक तयार आहा। एकदां डेव्हलपमेंटाच्या विशयाचेर उलोवया म्हणून म्हाका दिसता तशी एक डिबेट केल्ली बरी। आनीक ती म्हणल्यार दिल्लीन ठरय, ताका फावचें ना गोंयांत येवपाक। तुका जाय जाल्यार दिल्ली वचून कित्याक दिसता तुमकां? तुमी हो स्टेटमेंट दिला की राहुल गांधी गोंया येवपाक पावचे ना म्हणून, हाजेर म्हाका दिसता की कितें तरी तुमचें एक उत्तर परत जाय पडटलें। ही इज नॉट टेकिंग गोवा एज अ सिरियस। तांची कितें ती भारत जोडो जाली तेन्ना ते गोंयांत येवंक ना, आतां तांचो एकूय नॅशनल लिडर गोंयांत येवंक ना, तेंच्यांनी गोंयाक केन्नाच सिरियस घेवंक ना। मुळात
तो आत्ता जो कोण तो संविधानाचेर उलयलो विरेटो काय कोण तो पळय न्ही, गोंय मुक्त करपाक सुद्दां 14 वर्सां तांच्यांनी उशीर लायल्लो. तूं गोंय भारत देश स्वतंत्र जालो 1947, गोंय मुक्त जालें 1961. हो 14 वर्सां उशीर कित्याक तर? तूं आनी हांव गोंयकार 15 ऑगस्ट 1955 म्हणजे जे पोर्तुगालांनी गुळयो घालून स्वतंत्र सैनिकांक मारले ते पत्रा देवीचें स्मारक विसरूंक ना. कर्नल बेनीपाल सिंग ज्याच्या छातयेर जी गुळी मारली ती आमी विसरचे ना. त्या वीर मातेक जर कोण पयलो मुख्यमंत्री मेळपाक गेलो जाल्यार डॉक्टर प्रमोद सावंत. तिच्या घरा कडेन वचून सन्मान करपी कोण आसा जाल्यार डॉक्टर प्रमोद सावंत. हो आमचो राष्ट्रवाद आसा, आमी राष्ट्राच्या प्रती आशिल्लो मोग आसा आनी ताका लागून भारताच्या संविधानाचो अपमान करता आसतना आमी जाका म्हणटा की हाडून तकलेर थोपले म्हणजे कोंकणींतल्यान कितें तर म्हणजे भारताचें संविधान आमकां हांगा लागू केलें हो अपमान, हो देशाचो अपमान आसा, संविधानाचो अपमान आसा, स्वतंत्र सेनानीचो अपमान आसा. खरें गोंयच्या लोकांनी ताका धडो शिकोवपाची गरज आसा. गोंयचे सुजाण नागरीक जाका आमी म्हणटा सावथ गोवांतलो जो वेल एड्युकेटेड वोटर आसा आनी बाकीचेय वोटर आसात हे ताका केन्नाच सहन करून घेवचे ना. तुम्ही उलयता आसतना म्हणलें की राहुल गांधी जावं किंवा बाकीचे काँग्रेसीचे कोणी लिडर आसूं तांकां हांगा गोंयांत येवपाक मेळना आनी तांकां तांचे तशें वेळ ना तांकां आनी तांचे कडेन वेळ ना, सिरियसनेस ना. पूण काँग्रेसीचे लिडर्स उलयता आसतना अशें उलयतात की मोदीजी येवन गेले, आज अमित शाह गोंयांत येतात. व्हडले व्हडले लिडर्स बीजेपी हाजे खातीर हाडटा कारण बीजेपीक हांगा खंय तरी एक भंय आसा. तुमी तशें सदांच म्हणटात भिवपाची गरज ना, पूण बीजेपीक गोंयांक भंय आसा आनी म्हणून व्हडले लिडराक हाडून हांगा दवरले म्हणजे तांकां खंय तरी दिसता की आतां कितें तरी बरें जातलें. भारतीय जनता पार्टी खातीर प्रत्येक इलेक्शन हे सिरियस इलेक्शन आसा. आमी प्रत्येक इलेक्शनाक वता आसतना आमचो टॉप लिडर सुद्दां म्हणजे लोकांक कन्विन्स करपाक सभे खातीर सगळ्या राज्यांनी वता. सो दॅट आमचे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी त्याच धर्तीचेर गोंयांत येवन गेले. 2 नंबरचे आमचे लिडर अमित भाई शाह हे आमकां तितकेच सिरियस सदोदीत मार्गदर्शन करपाक ते आयज गोंयांत येता. त्या खातीर सांगलें जे इलेक्शन कोण सिरियस घेता तेच इलेक्शनाक अशा पद्दतीत प्रवास करता. आमच्या खातीर पार्ट टायम इलेक्शन न्ही, पार्ट टायम पॉलिटिक्स न्ही, वी आर द फूल टायम. आमकां समाजकारण, राजकारण, राष्ट्रकरण करपाक जाय म्हणून आमी राजकारणांत आसा. बरी गजाल आसा. आतां मोदी की गॅरंटी हे सगळे कडेन ह्याय नांवाचेर एक प्रचार चल्ला. पूण प्रश्न असो येता की मोदी वर्सीस हू. तुमकां कितें दिसता? तूं जर तांचो एक तो सोशल मिडियाचेर एक व्हिडिओ येता तो जर पळयत, दुल्ला कौन बनेगा, तो दुल्ला बनेगा जर आसत 5 ते 6 जाण दुल्ला जावपाक तयार आहात. पण नक्कीच आत्तां तेंच्यांनी रिसंटली एक स्टेटमेंट केलो, आमकां जर सत्ता मेळ्ळी जाल्यार आमी 5 प्रधानमंत्री जातले म्हणून. आमच्यो पंचायती निवडून येयल्यो काय ना वांगडाच वांटे करतात पळय सगळे पंच, ओनू तूं मागे राव म्हणजे 5 वर्सां कशें वांटे करून खावप हेजी नीती आसा. त्या खातीर तेंच्या कडेन लिडर ना, तेंच्या कडेन विजन ना. म्हणजे जे 5 वर्सांक 5 प्रधानमंत्री जावपाचो चिंतता ते ह्या देशाचे खंय भले चिंततले. त्या खातीर लोकांचो हेंचेर विश्वास ना. लोकांचो विश्वास मोदीजीचेर आसा, मोदीजीच्या गॅरंटीचेर आसा आनी गॅरंटी पुराय करपाची गॅरंटी मोदीजीन दिल्या. म्हणून तर 10 वर्सांक मोदीजीन दिल्ली गॅरंटी 100% मोदीजीन पुराय केल्या. आमी जेव्हा गॅरंटी दिता ती पुराय करता म्हणून आतां आमी परत नव्यो गॅरंटी फुडल्या 5 वर्सां खातीर दिल्या. नव्यो गॅरंटी दिता आसतना गोंयच्या खातीर एक कितें स्पेशल काम किंवा एक स्पेशल गॅरंटी तुमी हांगा सांगपाक शकतात? ऑफकोर्स माननीय मोदीजीत गॅरंटी दिता आसतना गोंयाक कसलीच कमी पडची ना हाजी गॅरंटी दिला. गोंयांत खऱ्या अर्थात टुरिजम आनी मत्स्य उद्योग हो खूब मोठ्या प्रमाणात बूस्ट करपाची गॅरंटी माननीय मोदीजीत आपल्या भाशणांतल्यान पयरच्या सांकवाळच्या सभेत दिल्ली आसा. हे जाले सगळे नॅशनल इश्यूज, नॅशनल विशय, तुमचे जे पार्टीचे मेन विशय आसात ते. आतां हांव मातसो परत गोंयांक येता आनी गोंयांक येवन आमी मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत जर पळयत जाल्यार लोकसभेचें हें तुमचें दुसरें इलेक्शन. 2019 म्हाका याद जाता तुमी खूब वायट परिस्थितीक अशें हांव म्हणटा इतलेच खातीर म्हणटा कारण तेन्नाच आमचे आदले मुखेलमंत्री मनोहरभाई पर्रीकर हे भायर पडिल्ले आनी तुमी त्या वेळार मुखेलमंत्री पद हातांत घेतलें. म्हाका खबर आसा तुमी भाईचें नांव घेतकीर खूब इमोशनलूय जातात आनीक विदीन 1 मंथ ऑफ टायम लोकसभेचें इलेक्शन आशिल्लें, कोड ऑफ कंडक्टूय ऑलरेडी लागिल्लो. तेन्ना तुमी सामकें नवे आनीक आज जेन्ना 2024 तुमच्या मुखेलमंत्री पदा खालाक जेन्ना गोंय लोकसभे वेंचणुकेक वता तेन्ना तुमी 5 वर्सां पुराय केल्या. तेन्नाचो एक्सपिरियन्स आनी आतांचो 5 वर्सां जातकीर एक्सपिरियन्स हातूंत भितर कितें बदल आसा आनी तुमचो एक्सपिरियन्स कसो आसा?
खरें 2019च्या निवडणुकीची खंत आयजूय आहा म्हाका. सावथ गोवाचो लोकसभा सीट आमी खूब लागीं येवन हारलेले, हार्डली 9,000 मतांनी हारले. आनी ताका लागून हांवूय नवखो नवीन मुख्यमंत्री, म्हाजो सगळे कडेन प्रवास हे ते जावपाक शकनाशिल्लो. बट 5 वर्सांच्या म्हज्या ह्या एक्सपिरियन्साच्या उपरांत म्हणजे इतकी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटाची कामां, ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंटाची कामां आणि मोदीजीचे विजन म्हणजे जेका आमी विकसीत भारत, नवनिर्माण भारत, आत्मनिर्भर भारत हे सगळे खूब बऱ्या पद्दतीत लोकां कडेन पावोवपाक शकले. आमी जे अंत्योदय, सर्वोदय, ग्रामोदय म्हणटा हे आमी एक्चुअल लोकां कडेन पावयला, विच इज एप्रिसिएटेड बाय हॉनरेबल पीएम नरेंद्र मोदीजी. ते म्हणण्यापेक्षा गोंयच्या लोकांनी, विशेष करून सालसेत ह्या सारकेल्या लोकांनी सुद्दां एप्रिसिएट केलें. हे खूब म्हत्वाचें आसा. त्या खातीर ह्या फावटीच्या निवडणुकेक आमी वेल प्लॅन आनी सगळ्या लोकां पर्यंत पावल्या. म्हाका विश्वास आसा लोक मोदीजींचेर, भारतीय जनता पार्टीचेर, म्हाजेर विश्वास दवरतले आनी ह्या फावटीची मतां ही कमळाचेर मारतले. हांव नॉर्थ गोवा आनी सावथ गोवा ह्या विशयाचेर थोड्या वेळान येता. पयलीं आमी मातशे 2-2.5 वर्सां फाटीं या 2022 आनी 2022 जे विधानसभेचें इलेक्शन आशिल्लें तें म्हाका दिसता तुमच्या खातीर आनी तुमच्या पक्षा खातीर एक सामको एक चॅलेंजींग असो विशय आशिल्लो. सगळे न्यूज चॅनल, सगळ्यो न्यूज एजन्सीज हें दाखयताल्यो की ओपिनियन पोल एज वेल एज एक्झीट पोल इज इन फेवर ऑफ काँग्रेस पार्टी. रिजल्ट आयलो, तुमकां ऑलमोस्ट मेजॉरिटी मेळ्ळी, तुमी सरकार केलें, आज तुमचें सरकार स्ट्रॉंग आसा. पूण जे कोण पॉलिटिकल एनालिस्ट आसात किंवा जे थोडे जर्नलिस्ट आसात किंवा जे थोडे बिझनेसमॅन जावं ते थोडे लोक ते अशें उलयतात की तेन्ना जर आरजी फॅक्टर जर नाशिल्लो जाल्यार बीजेपी हारता आशिल्ली. एक गजाल. दुसरो पॉयंट, ऑपोजिशन पार्टीज ज्यो आसात त्यो मागीर एएपी आसनी, टीएमसी आसनी किंवा बाकी सगळे जे गट आज इंडिया ब्लॉक म्हणून एकठांय आयल्यात ते वेगळे वेगळे कंटेस्ट करताले म्हणून हो फायदो बीजेपीक जालो. पूण आज ते लोक म्हणटात की इंडिया ब्लॉक इज स्ट्रॉंग, ते एका वटच्यान एकठांय आयल्यात. आनी दुसरें म्हणजे आमी जर विधानसभेक जर पळयत मार्जीन कमी आसता, लोकशाय कमी आसता आनी आतां आसा त्यो फक्त 2 नॉर्थ गोवा आनी सावथ गोवा सारक्यो कॉन्स्टिट्युएन्सीज. तेन्ना ह्या फाटी बीजेपीक ही दोनूय सिटांचेर हें इजी वचचें ना. ह्या परिस्थिती कडेन तुमी कशें कितें पळयतात? 2022च्या निवडणुकेक आमी 22+, हो नारो दिल्लो. हय. आनी सगळ्या गोंयकारां पर्यंत पावले. गोंयकारांक आमी अपील केल्लें. मातशें चुकलें, नाजाल्यार 22+ येवपाचो. कित्याक लागून चुकलें दिसता तुमकां? मातशें चुकलें म्हणजे एक सीट आमचो फक्त हार्डली 70 मतांनी सुमार गेलो आनी दुसरो सीट हार्डली 500-600 मतांनी गेलो. नाजाल्यार तेय सीट येवन 22 जातले आसले. आनी लोकांनी कितें सांगू, पॉलिटिकल एनालिस्ट बाकीचे सगळे. हांव एकूच कामा खातीर तुमकां डिस्टर्ब करता. 22+. आतां जरी आमी लोकसभा इलेक्शनाचेर उलयता, 27चे इलेक्शन रोखडेंच येतलें, तेन्ना 27क 27+ हो नारो तुमचो आसतलो. 27 होच नारो घेवन आमी लोकां मदीं वयतले. आनी म्हाका विश्वास आसा की ज्या पद्दतीत गोंयकारांनी म्हजेर, म्हज्या सरकाराचेर, म्हज्या पार्टीचेर विश्वास दवरलो आनी 22+ निवडून हाडलेले. कोण, खंयची पॉलिटिकल पार्टी, कितले लोक उबे रावले हेका म्हत्व नासलें. आमी काय सांगूंक नासलें तांकां, तेंच्या तेच रावले. आतां इंडिया ब्लॉक एक जाल्यार तेन्नाय जावंक शकतालें. हे सातत्यान हे राजकारण आसा. हल्ल्या उपरांत आपूण असो हल्लो म्हणून सांगण्यात अर्थ ना आनी जिखल्या उपरांत ताका तेजो फायदो जालो हेंय सांगण्यात अर्थ ना. दॅट इज अ पॉलिटिकल स्ट्रॅटजी. ओके, म्हाजें सरळ म्हणणें आसा आतांय बी आमी सगळे ते एकी कडेन येयले आसतना सुद्दां भारतीय जनता पार्टी मोठ्या मताधिक्यान उत्तर गोंयान आनी दक्षिण गोंयान दोनूय जाग्याचेर 1,60,000 ह्या मताधिक्यान जिखतले. हें हांव पयलीं पासून सांगत आयलां आनी विचिजन म्हणजे खंयच्यान कितें जिखतले पळय न्हू हेजो वेवस्थीत रित्या म्हणजे त्या कॉन्स्टिट्युन्सीचो स्टडी करून सांगला. म्हणून हांव सांगता 100% आमी जिखता आनी तितके कश्ट हांव म्हाज्या बरोबर म्हाजे सगळे मंत्रिमंडळांतले वांगडी, पार्टी सगळे जाण घेयत आसात. आनी दक्षिणेचें जर उलोवपाचें गेलें, हांव तुमकां कॅन्डिडेटाच्या बद्दल अशें कांयच व्हडलें विचारना. पूण एक प्रश्न आयलो की व्हाय ओन्ली पल्लवी धेंपो? कारण जेन्ना पयल्या दिसाक बातमी आयली की भारतीय जनता पार्टी दक्षिणेक कोण तरी महिला उमेदवार उबी करपाक सोदता, तेन्ना सगळ्या पयलीं जें नांव आयलें तें शेफाली वैद्याचें. दुसरें आयलें तें तुमच्या घरकान्नीचें, सुलक्षणा सावंत. अश्यो खूब महिला ज्यो आसात तांची नांवां आयलीं आनी अकस्मात एक दीस खंय तरी नांव आयलें की पल्लवी श्रीनिवास धेंपो हांकां बीजेपी टिकेट दिवपाक ट्राय करता. सो व्हाय ओन्ली पल्लवी धेंपो एंड नॉट अदर्स? एक गजाल आसा की भारतीय जनता पार्टी सदोदीत म्हणजे नारी शक्तीचो सन्मान करता म्हणून आमी पयले फावटी महिलेक टिकेट दिवपाची हांगा ठरयली. पार्टी वेगवेगळी जी नांवां आयली तेजेर ही नांवां पेपरांत आयिल्ली, ती पार्टी कडेन येवंक नासली. पेपरवाले म्हणजे खंयचें तरी नांव फुडें हाडून हे दिवं शकता, हे दिवं शकता, हे दिवं शकता अशा पद्दतीची नांवाची चर्चा करता.
पार्टी कडेन पार्टी तिकेट डिसायड करच्या पयलीं विनेबिलिटी आनी काम ह्या दोनूय गोश्टीचो विचार करता, पॉलिटिकल सिनारियोचो विचार करता आनी ताज्या उपरांत डिसायड करता. बाय पल्लवी डेंपो ही भारतीय जनता पार्टीक नवीन न्हू. पल्लवी डेंपो, श्रीनिवास डेंपो जे आसात हे भारतीय जनता पार्टीच्या मातृछाया ह्या ट्रस्टाचे गेली 8-10 वर्सां अध्यक्ष आशिल्ले. खूब बरें काम मातृसेवांतल्यान तेंच्यांनी केलां. सदोदीत भारतीय जनता पार्टीच्यो बाकीच्यो संस्था ज्यो आसा एक सपोर्टीव आसात, ती स्वता ही एक इन्स्टिट्यूशन चलयता, मिडिया हाऊस चलयता, बिझनस सांबाळटा आनी शी इज वेल एड्युकेटेड. त्या खातीर आमकां नवीन चेहरो दिता आसतना अशाच पद्दतीन लोकां कडेन आनी जो चेहरो किंवा जी फॅमिली गोंयच्या सगळ्या वेल नोन आसा अशा कडेन आमी ताका फुडें हाडपाचो हो विचार केलो. सदोदीत पॉलिटिकल कोण तरी आसता ताजी बायलूच आसपाक जाय असो म्हाजो तरी मत ना. म्हणजे म्हाजेच बायलेक टिकेट बिलकूल ना, आमी रिकमेंडूय करूंक नाशिल्लें आनी त्या खातीर सांगता तें पेपरार येयल्लें नांव आसा. बाय पल्लवी डेंपो हेज्या पार्टींतल्या फोरमाचे डिस्कशन्स जाले, ताज्या उपरांत दिल्ली गेले आनी दिल्लीन त्या नांवाक हय म्हटलें. जेन्ना आमी सावथ गोवा पळयतात तेन्ना एक बीजेपी खातीर सदांच चॅलेंज आसता. कारण सावथ गोवा अशें म्हणटात की काँग्रेसीचो स्ट्रॉंग पॉयंट आनी बीजेपीचो वीक पॉयंट. 2019 आमी पळयलें आनी सावथाक जेन्ना साश्ट आमी जेन्ना म्हणटात पर्टिक्युलरली सालसेत तालुका, ते जावं मागीर मडगांव आसली, फातोर्डा आसली, नुवें आसली, बाणावले आसली किंवा बाकीच्यो खंयच्यो कॉन्स्टिट्युएन्सीज ह्यो आसत, ते म्हणटा आसतना आनी खास करून मायनॉरिटीज जेन्ना आमी दक्षिण गोंयचे म्हणटात, हे सगळ्या प्रकारा कडेन तुमी खंयच्या पद्दतीन पळयतात? कारण हे जे मायनॉरिटीज आसात हांकां सदांच एक खंय तरी एक वेगळ्या प्रकारान एक वेगळो दर्जो प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टी दिवपाक पळयता. आनी वाय डू यू थिंक दीस मायनॉरिटीज आर अगेन्स्ट भारतीय जनता पार्टी? हो प्रश्न तुवें म्हाका विचारच्या पेक्षा मायनॉरिटीक विचारपाची गरज आसा. हांव मायनॉरिटीक प्रश्न विचारता, भारतीय जनता पार्टीन अशें कितें वायट केलां म्हाका एक सांगचें. भारतीय जनता पार्टीच्या खंयच्या स्किमीचो फायदो तुमकां दिवंक ना तो म्हाका सांगचो. आयजूय बी 1,32,000 जर ग्रह आधार घेता आसत जाल्यार म्हाका दिसता मोर दॅन 25,000 ग्रह आधार घेवपी म्हाज्यो मायनॉरिटी भयणी आसतल्यो. ओके, आमी म्हणटा की DDSSY जर आसा, दीन दयाळ स्वास्थ्य सेवा योजना, आमी जवळपास ना म्हटलें जाल्यार एक 10 लाख लोकांक दिता आसत जाल्यार जवळपास 3.5 लाख लोक हे म्हज्या मायनॉरिटींतले आसात जे ताचो फायदो घेता. DSSY स्कीम, दयानंद सामाजीक सुरक्षा स्कीम 1.5 लाख लोकांक मेळटा आसत जाल्यार हितूरय 30,000 फिगर जाणटेले आमचे जे आसा पळय न्ही, आमच्यो विडो भयणी ह्यो मायनॉरिटींतल्यो आसतल्यो. आमी जर केन्ना डिफरन्स करूंक ना आसत. आमी सदांच म्हणटा भारतीय जनता पार्टी ही सेक्युलर पार्टी आनी सॅच्युरेशन इज सेक्युलरिजम. खऱ्या अर्थात म्हणजे आमी सगळ्या लोकां पर्यंत पावोवंक शकले तें खरें सेक्युलरिजम आसा. हे जे तेंचो जर अजेंडा पळयत जाल्यार खरें कम्युनल कोण जाल्यार काँग्रेस इज इक्वल टू कम्युनल हें म्हणपाक कांयच हरकत ना. कारण तेंच्यांनी तशें पळोवंक वचत जाल्यार जाती आनी धर्म हाज्या आदाराचेरूच राजकारण केलां. तेंच्यांनी केन्नाच राजकारण हे विकासाच्या आदाराचेर करूंक ना. मोदीजींचें राजकारण हे विकासाच्या आदाराचेर आसा, तांचें राजकारण हे जातीच्या राजकारणाचेर आसा. पूण तुमी जशें म्हणटात की ऑब्वियसली आय वील आस्क मायनॉरिटीज, पूण तुमकां दिसना खंय तरी तुमी एक मायनॉरिटिसा मदीं वचून तांकां खरें कितें आसा त्यो रियलिटीज जर तुमी म्हणटातच जाल्यार त्यो तुमी तांकां मातश्यो समजावपाची गरज आसा? हांव प्रत्येक फावटी मायनॉरिटीच्या मदीं वयता, मायनॉरिटीच्या मदीं उलयता. मायनॉरिटी आमच्या मदीं 3 मंत्री मायनॉरिटी आसा, आमच्या मदीं जवळपास 11 आमदार मायनॉरिटीचे आसा. ताका आमी वेगवेगळे कडल्यान ताका मोठ्या प्रमाणात सपोर्ट मेजॉरिटींतले सगळे लोक करीत आसा. सो तांचेंय सगळ्यांचें काम आसा की ह्या सगळ्या हांवेनूच समजूंक जाय अशें कितें आहा. नो डावट हांव समजयतात, हांव वयतात, पण ह्याय सगळ्यांनी मेळून अरे बाबा असो कांय भंय ना. म्हणजे हांव जें म्हणटा भिवपाची गरज ना, कोरोना सारकेल्याक आमी भिवपाची गरज ना म्हणटा. आनी गोंयांत तर आमी गेली 60 वर्सां आमी सगळे एकत्र रावता, केन्ना कसलो इन्सिडन्स जाला? ह्या 10 वर्सांक मोदीजीच्या टेन्युअरांत म्हाका दाखय गोंयांत कितें इन्सिडन्स जाला तो एक तरी जाला जाल्यार सांग. उलट पक्षी म्हाजें म्हणणें आहा की आमी ओल्ड गोवाचें जें एक्सपोजिशन जाता सगळ्यांत चड पयशे आनी सगळ्यांत व्हडलें एक्सपोजिशन हें म्हाज्या म्हणजे बाईच्या टेन्युअरांत 2014 जाला. दॅट टायम आय वॉज अ वायस चेअरमॅन फॉर द GSIDC. आयजूय परत एक्सपोजिशन 2024 जातलें. ओके, तेन्नाय जगभरांतले लोक हांगासर येतले. मोठ्या प्रमाणांत ती डेव्हलपमेंट इतली कोणी केल्या? भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारांत केला. हें पळोवपाची गरज आसा, हें तांकां कळपाची गरज आसा. हो इंटरव्यू जे मायनॉरिटीज पळयतात, जे लोक पळयतात ते ऑब्वियसली म्हाका दिसता हे आयकतले आनी ताजेर विचारय बी करून मतदान करतले. आज आमी जेन्ना गोंयचे साबार विशय म्हणटात, सेवरल इश्यूज म्हणटात, खंयच्या विशयाचेर आज जो मतदार आसा तो मतदान करतलो हाजेर जर आमी पळोवपाक गेले जाल्यार
चडशे विशय दोळ्या मुखार आनी तोंडा मुखार येता ते जावं तो म्हादय आसतलो जावं तो कोल आसतलो आनी खास करून मायनींग। आज हांव तुमकां मायनिंगाचेर पयलीं प्रश्न विचारता, कारण आज सुरू जातलें, फाल्यां सुरू जातलें, परत सुरू जातलें करून मायनिंगाचेर आज खंय तरी सरकारय आडकळून उरला, लोकय आडकळून उरल्यात। सो हो एक कसो विशय आनी खंयच्या पद्दतीन तुमकां दिसता की ह्या लोकसभेचेर ह्या विशयाचो इफेक्ट आसतलो? एक म्हणजे मायनिंगाचो विशय खरो म्हटल्यार हांवें सुटावो केला। हय, ऑलरेडी मायनिंग ब्लॉक लीज केले, तर 5 जाणांक लिजीस मेळ्ळ्यो, तेंच्यांनी आपलो प्रोसेस सुरू केला, वेदांतान आपलें लीज काम चालूय केलें। बट जे काही लोक ते आनी काय म्हणना, जे प्रॉब्लेम क्रिएट करपा खातीर आसात, आतांय बी तेंच्यांनी इलेक्शन कमिशना कडेन प्रॉब्लेम क्रिएट केलो, ताका डिले जावचें म्हणून। म्हणजे ही कसली वृत्ती ही म्हाका खबर ना, हांवें दुसरो शब्द वापरूंक ना, ती मुद्दम ठरोवन सांगता की ही कितें वृत्ती ती म्हाका कळना। आनी ताकाच लागून म्हणजे वायस वर्सा गोंयांतले जर सुरू जाता आसत आनी ताका कोण सपोर्ट करता हें म्हाका खबर ना। हें करपा खातीर आमी डंप पॉलिसी आनी हें खूब स्पिडीत, म्हणजे इलेक्शनाच्या पयलीं सगळें सुरळीत जातलें, बट एक कंप्लेन इलेक्शन कमिशना कडली घातल्या कारणान आनीक डिले जाला। पण म्हाका विश्वास आसा, मायनींग भागांत हांव रावता, मायनींग भागांतल्या लोकांक हांव वळखता, त्या ती सगळ्यांचो सपोर्ट हो भारतीय जनता पार्टी खातीर आसा। आमी खूब मोठ्या प्रमाणात हांगासर कामूय केलां आनी लोक सगळे भारतीय जनता पार्टीच्या बरोबर म्हाज्या बरोबर रावतले। शेवटचो प्रश्न आनीक आमी जशें सदांच म्हणटा तसो कॅज्युअल प्रश्न, नॉर्थ गोवा आनीक सावथ गोवा। जरी तुमी उदळ नॉर्थ गोंयचे फिगर सांगले, सावथ गोंयचे सांगपाचें उरलां, आनीक देशाक परत सरकार ऑब्वियसली तुमी म्हणटले की आमचे सरकार येतले, भारतीय जनता पार्टीचे सरकार येतले, पूण एक कितें तो नंबर आसा जो तुमकां दिसता की वीच इज एचिवेबल आनी तुमचो पक्ष जो आसा ते हें टार्गेट पुराय करतले? ते सांगच्या पयलीं फक्त म्हादई आनी कोल ह्या विशयाचेर मुद्दामून उलयता हांव, कारण तो परत हांवें सोडलो असो जावं नाका। म्हादई हें सुप्रीम कोर्टांत मॅटर जरी आशिल्लें जाल्यार आमी कंटिन्युअसली फॉलोअप करता, तो विशय केन्ना आमी सोडचे ना। म्हादई आमच्या खातीर जिवनदायिनीच आसा, काँग्रेसी खातीर राजकारण म्हणून आसा। उरता उरलो कोल, आज तो सालसेतींतलो एकटो आमदार लोकां कडेन फटींग उलोवपाक लागलेलो आसा, तिसरो डबल ट्रॅकिंग हाडटले म्हणून सांगता। लोकांक फटींग सांगून आम आदमी पार्टीचो एकटो आमदार काल हांव पळयतालो की एका चॅनला कडेन उलयतात की डबल ट्रॅकिंग आनीक मोठ्या प्रमाणात वाडयतले, असले फटींग सांगून तांकां मतां घेवपाची संवय जाल्या। आनी आम आदमी पार्टीक फटींगपणां उलयल्या शिवाय तर तांकां कांयच साध्य जायना। अशा पद्दतीची लोकांची दिशाभूल करपाची धर्माच्या नांवाचेर आनी हेज्या नांवाचेर ते करीत आसा। त्या खातीर लोकांक खरें कितें हें कळटलें आनी तेंय सांगता आसतना लोक हांकां तेज्या उपरांत बुद्ध शिकयतले। हेनी हांव तितूर वचना। सावथ गोवाचो सीट आमी 60,000+ मार्जिनान जिखता आनी अबकी बार 400 पार, आमी 400 पार 100% NDA करतली हाजेर आमी ठाम आसा। कारण 370 ओन भारतीय जनता पार्टी निवडून येता। 370वें कलम पयले फावटी रद्द केल्या उपरांत पयलेंच इलेक्शन आसा, आमी विसरूंक ना। जहाँ वे बलिदान वो कश्मीर हमारा है, हे म्हणत भारतीय जनता पार्टी व्हडली जाल्या। आयज अखंड भारताचें स्वप्न साकार करपी नरेंद्र मोदीजी आसा, म्हणून तर भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्याच्या मदीं तळमळ आसा। भारतीय जनता पार्टीक 370 कमळां फुलोवपाची, ते 370 आनी प्लस NDA हे मेळून आमी 400 पार 100% करता। देव बरें करूं सर, तुमी वेळ काडून आमचे म्हऱ्यांत आयले आनीक आमचे बरोबर उलयले। तर हेच जावन आसा गोंयचें राजकारण, आनीक दोतोर प्रमोद सावंत हांणी जो नंबर सांगला तो खऱ्यांनीच खरो जातलो काय ना हाची वाट आमकां 4 जून म्हणल्यार पळोवची पडटली। कारण 4 जून 2024 ह्या दिसाक रिजल्ट येतलो लोकसभेच्या इलेक्शनाचो, आनी ताज्या पयलीं 2-3 दिसां उपरांत म्हणल्यारच 7 मे 2024 ह्या दिसाक गोंय मतदान करता। पळोवया कोण आसतले ते दोग जाण खासदार, आनी म्हाका दिसता सगळ्याकच एक सामकी वाट पळोवपाची उमेद जी आसा ती सामकी लागिल्ली आसा। परत एक फावटी दोतोर तुमकां देव बरें करूं, आनी पळयत रावात गोंयचें राजकारण विथ साईदत्त कामत, ओनली ऑन RDX गोवा।